बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सभे आसूं. तुमचे सगळे असो. बहिणी भावांनो, आज खुशाल जावया. सूर्याची किरणां आमचे दोतोरेर आज परजोळटात. देवाक दिन वासुया. खुबसो पावस ह्या फाटल्या कांय दिसांनी आमी अनुभवलो. जायती बुट्टी आयली. वालपय, उसगांव ह्या वाठारांत उदक इगोर्जेन भितर पावलें. मागुया आमी थंयच्या लोकां खातीर, वालपयच्या उसगांवच्या लोकां खातीर आनी थंयची परिस्थिती बेगीनूच बरी जावंक मागतना आयची ते सवा कातरिना रोद्रिगीस, एंटनी मोंतेरो आनी फिलोमेना फेर्नांदीस हांच्या सोंपून गेल्ल्या आमी आत्म्या बसत मागता. सुर्गीच्या बापान तांकां आपली शांतींत आपल्या विसवान घेवन आज आपलो वाडदीस समारंभतल्यान बसत मागुया. आमची भयण एडविना फेर्नांदीस, एवेनी स्कॉलास्टिका फेर्नांदीस, मालुस्का फेर्नांदीस आनी नातानियल त्रिंदाद ह्यांनी हेर आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस समारंभतात. तांकां देवान कुडी आत्म्याची भलायकी दिवं आनी सगळे तरेच्या वायटांतली निवारूंक मागुया. अजून आमच्या गोंयांत कोविड-19 लागून मरणां तशेंच न्यू केसीस मेळत आसात. मागुया ही पिडा नियंत्रणा खाला येवंक. आमची भाव भयणां मरतात ती उणी जावं आनी तांकां भलायकी पिडेवंतांक परत फाव जावंक आनी सगळी आमची मागणी सायबीण मायन उदेशी बापाक उबारतना अदीक आनी अदीक आमकां देवाची काकूट आनी देवाची बक्षणी मागुया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे बसत भाग्यवन सुदान संकवार मारीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोरपदवेदार देवा आमच्या सासणेच्या बापा, भोवभाग्योन आंकवार मारयेक तिचो आदार आमकां फाव केला देखून आमी संतोश्ता. हे मोगाळ आवयचे विनोदीन हे संवसारांत सगळ्या वायट्या विघ्नांतली भोव करून हे कोरोना व्हायरस पिडेंतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप.
त्या दिसांनी मोइजेस आयलो आनी ताणें पोरजेक सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगल्यो आज्ञा कोडीत केल्यो आनी सगळे हुकूम पोरजेन एका ताड्यान म्हणलें, सर्वेस्परान फॉर्मायलां तितलें आमी पाळटल्यो. मोइजेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं इस्रायेलाच्या 12 कुळांच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयाशी एक वेदी बांदली. उपरांत थोड्या तारुण इस्रायलितांक सर्वेस्पराच्या मानाक ओम आनी बोलयेचे शांतीचे योद्न करूंक लायले. अर्दें रोगोत मोइजेसान तोस्तान घालें आनी उरलोलें अर्दें वेदीचेर रोखयलें. कोराराचें पुस्तक घेवन ताणें तें पोरजेक वाचून दाखयलें आनी तांणी म्हणलें, सर्वेस्परान फॉर्मायलां तें सगलें आमी पाळटल्यो, ताचें आमी आयकतल्यो. उपरांत मोइजेसान रोगोत घेतलें आनी पोरजेचेर शिंवर मारून म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कोराराचें हें रोगोत. हो कोरार सगल्या ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोवयात. म्हणुया, दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोवयात. उदेंती तान अस्तोमते पर्यान सोगटा सर्वांचो देव सर्वेस्पर उलयता. प्रितमेच्या मनशांक तो जमोवन हाडटा. सोबीत सुंदर सियोनातान तो परसळटा. जबाब दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोवयात. योद्न करून म्हजो करार मानून घेतली. म्हजे पोरजेक मुखार जमोवन हाडटात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता. देखून मोडोब ताचे नितिवंतपण परगडटा. जबाब दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोवयात. दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोय. भोव व्हडत्या देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाड. मागीर म्हाका आघाताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवारतलों आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितली. जबाब दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोवयात. उद्गार. Zoi, 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 Sorvespora. Zoi, 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 Sorvespora. Zoi, Sorvespora, zoi, Sorvespora, zoi, Sorvespora. तुमच्या काळजांनी ओंपलां आनी तुमकां तारोन दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक कालती रावात. Zoi, 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 Sorvespora. Zoi, 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 Sorvespora. Zoi, Sorvespora, zoi, Sorvespora, zoi, Sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आनीक एक पोपा लोकांची उरपंजी घाली. आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलेल्या एका मनशा परी सर्गीचें राज. सगळीं न्हिदलेलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नीर ओंपून गेलो. शेत वाडोवन कोणसां येतूच निरूय दिश्टी पडलो. गोरकाराच्या वावराड्यांनी ताचे सोयें येवन म्हळें, दोनया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपलेलें न्हय, तर तातूंत नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नोडलेलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नीर उमटितना गोडये तुमी त्या बरोबर गोंवूय उमटिच्यात. लुणी येसोर दोनूय बाराबोर वाडोवन दी.
आनी लूंत तेन्ना पयलो नीर एकठांय करात, उज्यांत लावची खातीर तांची पेंडकुलां बांदात म्हूण, मागीर गो म्हज्या कोड्यांत भरात म्हूण हांव लुंतल्यांक सांगतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, कालच्या दिसाक ऑलिंपिक्स गेम्स टोकियो 2020 सुरू जाल्यो आनी असो माताळो आयलो, गेम्स ऑफ होप एमिट्स द वर्ल्ड ऑफ ग्लूम. बोरवंशाचो खेळ संवसारांत इतलें दूख, इतलें कोश्ट आसतना जायत्या जापानीज लोकांक ह्यो गेम्स पोस्टपोन केल्ल्यो, नाका केल्ल्यो जाय आसल्यो. जापानीज सरकारान $25 बिलियन इतलो खर्च केल्लो ह्यो गेम्स त्या गांवांत करपाक. पूण कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून सगळे तांचे प्लान फिस्कोटले आनी काल जेन्ना सुरवात जाली इतल्या व्हडले स्टेडियमांत फकत 1000 सुमार लोक आसले. भयणी भावांनो, आमी एका काळोखी संवसारांत जियेता आनी जेन्ना कोरोना व्हायरसाची पिडा भोव करून हें सेकेंड वेव वाडत गेलें तेन्ना ऑक्सिजन ना जालो, तेन्ना वखदां मेळोना जालीं, तेन्ना PPE न्हेसोवन घालता ती ना जाली. लोक चोरयांय कूंक लागलो, ऑक्सिजन मेळोना, तांणी ऑक्सिजन होल्ड करून दवरलो. वखदां मेळोनात, फार्मासकारांनी होल्ड करून दवरलीं वखदां. PPE मेळोनात, ताचो प्रेस वाडयलो आनी जायत्यांच्या मनांत कोडू कोडू भावना निर्माण जाली. कित्याक हो लोक हे भाशेन करता? हालींच आमच्या न्यूज चॅनलांनी दाखयलें, सगळीं जी सिरिंजीस वापरलेली आसली हॉस्पिटलांनी, PPE किट्स वापरलेली आसली, ती एका सुवातेर उडयल्ली, ती पुरान लोक चोरून व्हरूंक लागलो. सगळ्याक भंय पडली. एके वाटेन ही पिडा जाल्यार दुसरे वाटेन झुजां मोळां चालूच आसात. अफगानिस्तानाक कितलो लोक बाबडो भियेवन जियेता. दुसऱ्या गांवांनी गेला, थंय आजून तालिबाना मदें आनी अफगान सरकाराच्या फौजे मदें झुजां पेट्टा. हैती ह्या गांवांत तांचे प्रेजिडेंटीक जितोच मारलो. एथिओपिया वाठारांत जायते तरेची पिडा आनी भूक ते गरिला फायटर्सांक लागून. बाबा म्हणली न्हू, जायते फावटी आमच्या मनांत येता, देव असल्या मनशांक कित्याक दवरता, ताका कित्याक कास लायना, कित्याक संवसारांत शांती खुशालकाय सगल्यांक पावना. आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता, आमचो देव मोगाळ देव, आमचो देव सगल्यांक वेळ दिता तसलो देव. प्रत्येक मनीस संवसारांत येता तो देवाच्या सारक्याचे आनी सुरोपायचे आमी. जाल्यार चोर, लोफोर, मोवाली, प्राणघातकी खंयच्यान आयले? समाजाचो नेर तो
देवान आमकां कोणाकूच चोर मोवाली क्रिमीदोर म्हूण रचूंक नात. आवयच्या कुसव्यांत 9 म्हयने आमची आकारणी जाली आनी आकारणीन देवाचो हात आसलो. मागीर टेररिस्ट खंयच्यान आयले, फंडामेंटलिस्ट खंयच्यान आयले, फोडमोड करपी दुस्पोट घालपी समाजांत खंयच्यान आयले. नीर उमटावन उडोवया तांकां जायते फावटी आमकां दिसता. देव कित्याक खास लायना, देव न्हिदला जायते फावटी आमी म्हणटा. समाजांत इतलें वायट जाता तातूंत देव आपलो जबाब कित्याक दिना. आमकां जायते भाशेन आमचे नदरेन आमच्या गोंयांत करप्शन चलत आसा. मायनींग नाका म्हूण बोबाड जालो. आतां आनी कसली आयडियार मायनींग कॉर्पोरेशन म्हूण करुया. सवकास आमचे कासिनोजूय सुरू जातलेच आनी गोडयो गुप्ती चालू आहात थोडे तरी. एके वाटेन पिडा आनी दुसरे वाटेन करप्शन, चोरयो चालूच आसा. भाव भयणीनो, देव आयच्या आपल्या उतरांतल्यान आमकां एक एकल्याक शिकोवन दिता. पयलीं सुवातेर आमचो देव सूद घेता तसलो देव जाल्लो जाल्यार कोणाच्यान ताचे मुखार उबो रावं येतालो. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, इस्रायल पोरजा म्हणटा आमी तुजें कितेंच वायट करचें ना, तूं आमचो देव. आनी आमी जाणो इस्रायल पोरजेचो इतिहास. ती रोखडीच गुणगुणटात, ती रोखडीच चाळवतात, ती रोखडीच पाडकुलो करून ताका मान दितात, ती देवाक विसरतात. देवाची मोगाची पोरजा विसरली. सगल्यो वगत कास लायता काय देव ना. बाबा कितलो सोंसणीक देव आमचो. वेळ दिता, नेर उमटी नाकात, वाडोवन दी. गोवा बरोबर जोडटी आसा. जोडटे दिसाक हांव सांगता, नीर आसा तो उमट्यात, पेंडकुलां बांदात, उज्याक लावया. जोडटी आसा. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमकां जायते भशेन न्हय पूण ताका जायते भशेन न्हीद. देखून आमी वायटां बरोबर बरीं मनशां आमचे बाराबर सांगाती जिवीत जियेतना मन बदलपा खातीर वायट करतल्यांनी आपली चूक ओळखून घेवन देवाशी येवचे खातीर आमी मागूंक जाय. देव सगल्यांक वेळ दिता आपल्याचें मन बदलून आपल्याशी पोत्तून येवन. आयज मिसांत वांटो घेवन घरा वयता आसतना हो निरोप आमच्या मनांत काळजांत घेवया. आमचो देव मोगाचो देव. आमचो देव सगल्यांक आपलें जिवीत बदलूंक वेळ दिता तसलो देव. पूण आमचो देव जोडटी करतलोय देव. आपल्या कन्यांची कोणाकूच जोडटी चुकना. ती जोडटेक तयार आसून आमचें मन काळीज आयतें करुया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. आमची सगळीं गुबीत चिंतना C3 पान 19, C3 पेज 29. आमची सगळीं गुबीत
आमचे बलिदान सर्पविदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घ्या. कोण वेळा बाप्पा भाग्यून आंकवार मरी देवाची मायेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी आमी तुजे मुखार दवरता. तांचे तुजी दोळाळ दिश्ट घाल आनी आमचे स्वर्गीचे आवयचे मोजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानू अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विदार आनी शास्त्राचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो भोवमान फाव आसलेले निती आंकवार मरेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा तुका वर्णिता तुजी किर्ती पोरगुट्टा. आपल्या आंकवारपणांची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मिळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हणजे रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक करोराचें रोगत पातकांचे बोक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगुटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मननांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळीं आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोड पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनमृत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूत आहे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमीन. बांबडीनो देव आपलो सूर्या बऱ्यांचेर तशेंच वायटांचेर उदेवसो करता. सगल्यांक आमकां वेळ दिता. आमी आमचें मन बदलून ताची शिव हो समाज शांती मोगाचो आमी तिकाण बिराड करूं. तर आज ताणें जेजून शिकयलेले मागणे म्हणटना सगलीं आमी एकामेकाची भाव भयणां कशीं जीव आनी आमचे मदीं आसलेलीं सगळे तरेचीं दुसंगां सगळे तरेचें वायट नपयत जावंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन पुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोर्ताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमीन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलत कर. जे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती जेजूच्या जेवणांत आदां वांटून घेतिली आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. संवसाराच्या वायटा विघ्नामध्ये बरेपणान आमचें जिवीत भरतलो जेजू आमचे थंय जियेता. आमच्या जिवितांतल्या कोश्टांमध्ये आडकोळीमध्ये जायत्या बेसावांनी आनी देण्यांनी ताणें आमचें जिवीत भरलां. ह्या वेळार त्याच जेजूक आमी दिनवासुया. सर्व पदवेदारा आनी काकलुतसार देवा तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज
आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडला ते मनशाकुळाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उसवाडे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे प्रितीचे बापा, भाग्योनांकुआर मारिये देवाचे मायेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला ते संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाची घोटायेन आमचे माय वरी तुजी खुशी पाळून स्वर्गात तुजी शासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बामडीनो फाल्यां आमच्या शेपाय शमायचो आनी आमच्या जाणट्यांचो आमी उगडास करता. फाल्यां ही परब समारंभूक पोप पाप साहेब आमचे लागीं मागता. फर्स्ट वर्ल्ड डे ऑफ द ग्रँड पेरंट्स अँड एल्डरली, आनी ताणें खास आपलो निरोप ह्या परबे समयार दिला. फाल्यां पयलें मीस आमचे इगोजेन 7:30 वाजता आनी दुसरें खास आमच्या शेपाय शमाय आनी जाणट्या खातीर सकाळीं 9:30 वाजता. हे 9:30 वाजता मिसा उपरांत आमची नांवां दिल्ली आमच्या जाणट्यांक आमी धाकटुलो एक धाकटुली कार्यावळ करतले. 9:30 वरांचेर तांचें मीस जातलें. आमची पिडा ही नियंत्रणाक लायता म्हणसर ऑगस्टाच्या म्हयन्यांतल्यान आमी 2 मिसां करपाचें चिंतलां, थारायलां. ताची खबर माहिती आमी आमचे PPC वांगड्यां कडल्यान तुमकां कळीत करतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावुया. देवाक दिनवास, F. पान 208, F6 पेज 88. देवाक दिनवास